지수 모가라 आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका मूर्तेसा गोरा आराधन तुका सोडवो नारा आराधन तुका जीसु मोगाळा आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका पूर्पेसा गोरा आराधन तुका ये सोडवो नारा आराधन तुका उड्यारू पारतो लिपोणा साई दैविक तुझो मोग पाटून आसाय उड्यारू पारतो लिपोणा साई दैविक तुझो मोग पाटून आसाय कुर्पेन तू आमकां नेटोण आसाय पोवी सांगा तुझो थिबून आसा कुर्पेन तू आमकां नेटोण आसा पोवी सांगा तुझो थिबून आसा जीसु मोगाळा आराधन तुका जीसु दयाळा आराधन तुका कृपेचा गोरा आराधन तुका ये सोडवो नारा स्वातीक जेसू आमचो आसरो त्या जेसू भायर आमकां कोणूच ना दुसरो आमचो बरो गवळी आमच्या जिविताचो एकच थारो तो आमचे सगळे जिवीत सोलोन व्हरचो आमच्या जिविताचो धनी सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये आमचे खातीर हजर आसा ताजें हजरपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी भोगता आसतना ते जेजूक आमी आराधन करया ते जेजूक आमी नामान करया आमच्या जिविताचो आसरो म्हणल्यार आमी वळखून घेवया संपूर्ण तरान आमचे जिवीत ताच्या पांयां तळा समर्पण करन त्या सोम्या जेजूक आमच्या काळजा मनसो मान नामान आमी भेटोवया स्वादी जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना आमकां दुसरो स्वादी जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू मोडी बरो तुमचो आमच्या चिणेचो एक स्तारो सोम्या जेजू तू गोडी बरो
तुझा आमचे जीण येसो एकसारो जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोड बोंदारा आराधन तुका जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुर्वंदारा आराधन तुका येसुर्वंदारा आराधन तुका Hallelujah 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 thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we glorify you hallelujah 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 मंगळा जेसू परत या बहु पवित्र साक्रामेंटांचं जीवित सवुंडो जावन तू करोस आमचे खातीर आजार आसाय तुझे दर्शन आमकां हर एकल्यागे या बहु पवित्र साक्रामेंटा मार्फत दिवन आसाय स्वामी या घडी आमी तुजे मुखार सरपडलेली विविध माध्यमां मार्फत गांवांतावन परगांवांतावन या आराधनान वांटेली जावची आमी हर एकली तुझे हजरपण आमी वळखून घेता आमच्या काल जमानांत आमी तुका नमन करता स्तुती करता होगोलसिता तुका तू आमचो देव आमचो स्वामी आमचे जिविताचो आसरो आमचे जिविताचो एकच थारो तो म्हणले या घडी आमी वळखून घेवन संपूर्ण तरान या आराधना वेळा आमकांच तुज्या पांयां आमी समर्पण करता सोम्या तुवें सगळ्यांक कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो मोजेसाची हांव तुमकां विशेव दिता सोम्या या तुज्या उतरांचेर पातयेवनी देवन आमी हांगासर आसा आमचे जिविताचें बरेपण आमचे जिविताचें खोटेपण आमचे जिविताचो सुख संतोष आमचे जिविताचे दुख बेदराई क्रांत पिडा शिडा सगळें घेवन आमी तुज्या पांयां आमी आसा या घडये संपूर्ण तरान आमी आमकांच तुज्या पांयां समर्पण करता आमचेर हर एकल्याचेर तुजी नदर घाल तुझे खाकोल तो कृपा आमचेर हर एकल्याचेर या आराधना वेळार वाळय सोम्या जेजू तू आमकां बरें कर सोम्या कित्याक तूं बरें केल्लो बरें करनच मुखार गेल्लो सोमी जावन आसाय आमी तुका समर्पण करता तुजी खाकोल तो दया आमचेर आमी मागता आमकां हर एकल्यागे पाव तुजी सगत कृपा आमचेर हर एकल्याचेर आमकां वाळय सोम्या तुज्या कृपेन आमकां नेटय तुज्या सक्तेन आमकां अभिषेक कर सोम्या तुका जावं सोम्या आराधन महिमा तुका जावं स्तुती होगळाप आता आनी सदां सर्वदा आमेन Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Aradan tuka sumyan Jesus. 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 Vandan tuka sumyan Jesus. Vandan tuka sumyan Vandan Jesus. tuka sumyan Jesus. Vandan tuka sumyan Jesus. Mahima tuka sumyan Jesus. Mahima tuka sumyan Jesus. Stuti tuka sumyan Jesus. Stuti tuka sumyan Jesus. Naman tuka sumyan Jesus. Naman tuka sumyan Jesus. Jai tuka sumyan Jesus. Jai tuka sumyan Jesus. Pranipat tuka sumyan Jesus. Pranipat tuka sumyan Jesus. Hallelujah. 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 सगळ्यांनी बसया मोगाळ भवन आनी बहिणीनो जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताचो उंडो जेजून
ताचेंच जिवीत आमचे खातीर वारयल्लें, ताजें मांस आमकां खावंक दिल्लें, ताजें रगत आमकां पिवंक दिल्लें. निमाण्या ब्रेस्तारा सांकेतीक रितीन निमाण्या शुक्रारा कालवार दोंगरार जिविताचें नीज समर्पण मोगाचें. ती कूड आमचे खातीर बेसांग गेल्ली, तें रगत आमचे खातीर वारयल्लें. त्या मरिपात ताच्या कुडी रक्ताचें पोशण आमकां दिल्लें. जेजून हें म्हज्या उगडासा करा आमकां आपोवन दिल्लें आनी आमी हर एक फावटी त्याच जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटेली जाता. जेजूच्या कुडी रक्ताद्वारे आत्मीक गटाय आमी जोडटा. आमचें जिवीत आमी सोलोवन व्हरनासा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाजीक परब आमी संभ्रमता. जेजूच्या कुडी रक्ताची परब जेजून आमकां दिल्लें, ताजी कूड आमकां दिल्लें, ताजें रगत हाचो आमी उगडास कान आमी सोम्याक अर्गां दिता. मोगाचें त्या देखून येवकरिस्त म्हणल्यार त्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा थँक्स गिवींग, अर्गां दिवचें. त्या देखून जेजूच्या कुडी रक्ता खातीर आमी ताका अर्गां दिवची, तसो उपकार आमी आठोवचे. आमी गायलेलें गीत आमी उतरां उडासा घडल्यार उंड्या रुपार तोली पोवन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. त्या देखून मोगाचें उंड्या रुपार आसा जेजूचें मांस, जेजूचें रगत हांगासर ह्या येवकरिस्तांत उंड्या रुपार आमकां दिश्टीक पडटा. मोगाचें पूण तें जेजूचें मांस, जेजूचें रगत मोगाचें आमचे खातीर वारयल्लें. त्या देखून जेजूच्या कुडी रक्ताची परब वा जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आमकां एक व्हरतें फेस्त, आमच्या आत्मीक जिविताचें दादोसपणाचें फेस्त. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जुआंव सोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 1 जेजू म्हणटा, हांव तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. वो उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो, संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो मुजेंस मांस. त्या देखून हो उंडो न्हय, ह्या उंड्यांत जेजू लिपोवन आसा, जेजूचें मांस आनी रगत मिसलोवन आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून ह्या उंड्या रुपार त्याच जेजूक आमचे खातीर कालवार दोंगरार जिविताचें बलिदान भेटयल्ल्या, समर्पण केल्ल्या त्या जेजूक आमी भोगोवन आसा, त्या जेजूक आमी अनुभव करना आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ही उतरां एक घडी म्हजे सांगाता म्हणया म्हळ्या, हांव तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो, हांव तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो, जिवो उंडो. वो उंडो खाता तो, उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो, ससनाक जी येतलो, संवसाराक जिवीत मेळच्याक संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो, हांव दितां तो उंडो मुजेंस मांस, मुजेंस मांस, मुजेंस मांस, मुजेंस मांस, मुजेंस मांस. मुजेंस मांस. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून मोगाचें देव मनीस जाल्लो, त्या देखून मोगाचें आनी हो मनीस जाल्लो देव जुआंव सोवांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिव बरोवन ओमतो जमापान. आनी जेजून आमकां बरोवन ओमतो जमापान जिवीत दिल्लें, ताच्या कुडी आनी रक्ता मारिपात, ताची कूड आनी रगत, ताचें मांस आनी रगत आमचे खातीर वारोवन मोगाचें आमकां जिवीत दिलां. त्या देखून हर एक येवकरिस्त आमी भेटोवचो, संभ्रमचो, केदें व्हरतो संभ्रम मोगाचें, केदें व्हरते आमचे भाग. जेजूचें मांस आनी जेजूचें रगत आमी घेवचें आनी तत् रुपान जेजू हांगासर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आजार आसा मोगाचें. एक मलगडी स्त्री मलगड्यांच्या घरांत आसा. हर एक फावटी हांव भेट दिवंक येताना म्हाका ह्या जागाक तिणें म्हणचे उतरां हर एक मीस भेटयताना भक्तीपणान भेटय, कित्याक तुज्या हातांत तो उंडो जेजूचें मांस जाता, ते वायन जेजूचें रगत जावन बदलता आनी ती परम पवित्र घडी तुज्या जिविताची. आनी तो जेजूचें मांस, जेजूचें रगत सगळ्यांक आत्मीक कान जावन दिवचें. आनी त्या देखून हर एक फावटी ते मीस भेटयताना त्या भक्तीपणान, त्या दादोसपणान भेटय, कित्याक तुज्या हातांत जेजूचें मांस जावन बदलता, जेजूचें रगत जावन बदलता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून तो वातिकन दुसऱ्या विश्वासभेचें दस्तावेज आमकां सांगता, युकरिस्ट इज द सोर्स अँड समीट ऑफ आवर क्रिश्चन लायफ. आमच्या क्रिस्ती जिविताचे उगम आनी अंत युकरिस्ट मोगाचें. त्या देखून एक घडी सगळें आमी दोळे धांपया मोगाचें.
आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आमी दवरया. कितले बोटी आमी मिसां भेटयल्यान, कितले बोटी तो कुमगार आमी घेतला मोगाचे न्हू. ते जेजूचे मांस आनी रगत आमी सेवला. जावं बरो आजी सकाळी वा आयच्या दिसाय ते जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्या. आमी कितली बागिने, आमी कितली वर्ती केदे वर्तें भाग ते जेजूक त्या कुडी रुपार त्या रक्ता रुपार आमच्या काळजान घेवचें. हाचे की वर्तें दादोसपण, हाचे की वर्तें भाग आमकां दुसरें आसा की मोगाच्या बाबा आनी भयणी एक घडी तुमकांत विचारा आनी तातूंत काळजान तावन एक घडी बरो त्या सोम्याक अर्गां दिवया. एक घडी तसो उपकार आठवया. ताचेंच मांस रगत ताणें आमकां दिवन आत्मीक तरान पसता आनी ताचो जीव, ताचो सासणीक जीव आमचे थंय वाळयता, ह्या कुडींत वाळयता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जो कोण म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जेजू जुवांच्या वांजेलान अध्याय 6 वाक्या 50:4 50:7-8 पर्यंत जेजून म्हणजे उतरां मोगाचें न्हू. ताचो जीव आमचे थंय वालता, ताचें जिवीत आमचे थंय वालता, आमचें जिवीत ताचे थंय मिसलाता. केदें वर्तें भाग आमचे हर एकल्याचें त्या जेजूच्या कुडी रक्ता खातीर एक घडी भर ताका अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठवया मोगाचें न्हू. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान त्या उंड्या रुपार ताचे मांस रगत, ताची कूड आनी रगत हांगासर आसा. ते जेजूक आमी आराधन करया, ते जेजूक आमी स्तुती करया, ते जेजूक आमी महिमा दिवया मोगाचें न्हू. तुमची जबाब जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. देव मनीस जाल्ल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. मनशापण वेंगल्ल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. आपणाकच मोडनो आमकां दिल्ल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. निमाण्या ब्रेस्तरा येवकरिस्त घडल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. येवकरिस्ताद्वारे आत्मीक पोषण दिवच्या जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. तुजेंच मांस आनी रगत आमकां दिवच्या जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. येवकरिस्तांत तुज्या कुडी रक्ताची ग्रेस्त गाय आमकां उगडापी केल्ल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. येवकरिस्ता मारिपात आश्चर्यां अद्भुतां केल्ल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. या भोव पवित्र साक्रामेंतान उंड्या रुपार हजर आसच्या जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. पिडेस्तांक आत्मीक खान जावन आसच्या जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. हर एकल्याचो मोग करच्या जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका. 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 प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. తెలుగు మొగజన కీర్తన 99 వాక్య 5 म्हणता सर्वेस्परा आमच्या मोग देवाक वाकाना ताच्या सिंहासना म्हाका सरपडा खरेंच तो पवित्र. तेगून आमी ताचे मुखार सरपडूंक जाय, ताका आमी वाकानूंक जाय कित्याक तो पवित्र जावन आसा. ह्या उंड्या रुपार तो आजार आसा मोगाचे न्हू. तर ताका आराधन करन स्तुती करन आमी गावया गीत. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ आराधने नन्ना देवनिगे सगळं मी उभे रावनो सुमिया आराधन करन स्तुती करन आमी गावया मोगाचेनो. या उंड्या रुपार ताजें हजरपण बघून कुडी रक्ता समेत्र तो हजर आसा म्हणल्यार वळखून घेवन त्या जेजूक आमी आराधन करया, स्तुती करया आमी मोगाचेनो. Pan Sanko 25:25. ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಓನು ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ
ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರಣಾದೆಯ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರಣಾದೆಯ ನನ್ನಡು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ನನ್ನಡು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ देवरिगे मगचनो पोरण्या सोल्यांत आमी पळयता आमचे पूर्वज ते इजिप्तच्या गुलामपणांतले बसयलेले गांवाक वेताना भुकेल्ल्या वेळार देवान तांकां सर्गार तावन मान्न खावंक दिले मान्न केल्ले एक घडी भूक थांबली परत भुकेले मोगाचेनो परत ते भुकेले त्या खाना खातीर आनी ते केवल कुडीचें खाण जावन आसतलें पूण जेजून दिल्लें ताच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां आत्मीक घटाय दितात आसलें हर एका दिसा पोषण दितात आसलें आनी तें जेजूचें मांस आनी रगत आमचें बोळ आनी सकत तें जेजूचें रगत आमच्या कुडीन वाळोवन आमच्या सकट पाताक धुवन काडचें तसलें रगत तें जावन आसा तरी करून त्या जेजूच्या कुडी रक्ताचें ग्रेस्त काय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताचें वर्तेपण आमी वळखून त्या जेजूक आमी आराधन करया नमन करया मगचन ಮಣ್ಣ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು ಮಣ್ಣ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನ ಯೇಸುವಿಗೆ आराधने नन्ना देवानिगे तुझ्या कुडी रक्ताचे वर्ते जवान पोषण आमकां दिवन हर एक पडी आमकां तो ग्रेस्त करताय आमच्या पूर्वजांनी मान्य केले मरण पावले पण सोम्या जेजू तुजेंच जिवीत तुजेंच मांस रगत आमकां खावून दिव आत्मीक तरान हर एक पडी बसताय सोम्या त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुजो उपकार आठयता तुका आमी आराधन करता स्तुती करता आमी कितले वर्ती तुजेंच मांस आनी रगत सेवचे ते भाग दिल्लेली तुका आमी अर्घ दिता आराधन करता स्तुती करता नमन करता सोम्या जेजू आमकां आत्मीक पोषण दी हर एक पडी आमी सेवूंत आसतना आत्मीक घटाय दी आनी त्या मारीफात आमच्या जिवितांत बरेपण दी आमच्या जिवितांतली पिडाशिडां पयस कर आमच्या मतीक समाधान संतोष दी बरेपण आमकां दी सोम्या सोम्या तुका जावं आराधन महिमा स्तुती होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा आमीन मगजनो ते मांस रगत आमी घेतल्या वरवीं आमची पिडा गूण जाता भलायकी आमकां मेळटा शांती समाधान आमचे थंय वालता उणेपणाचेर वायटाचेर जैत व्हरूंक सकत मेळटा आनी आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताच्या दुस्मानाचेर म्हणजे आमच्या कुडीच्या उणेपणाचेर आमकां जैत वन जावं जेजूची कूड आनी रगत आमकां बोळ दिता आत्मीक घटाय दिता मगाच्यान तरी करून हें वर्तेपण आमी वळखून घेवया ते जेजूक आमी आराधन करया ರೋಗವನೀಗನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಾಯಕನೇ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ
ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆತ್ತವನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆತ್ತವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. Hallelujah, amen, Hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आम्ही मोगाच्यानो आमच्या कुडीक कान गरजेचे आणि ते कान घेतल्या वरवीं आमकां भलायकी मेळटा, आमकां बरेपण मेळटा, आमचो दिसपरतो वावर करूंक आमकां सलीस जाता आणि सगळें आमचें जिवीत बरें करून वता. कुडीचें कान आमी सेवल्ल्या वरवीं मोगाच्यानो. तशेंच कुडीच्या कानाच्या की सडीत आमकां आत्मीक कान गरज आसा, आत्मीक गटाय गरज आसा मोगाच्यानो. आनी त्या देखून जेजून आमकां दिल्लें वर्तें कान जावन आसा, ताचेंच मांस आनी रगत. ते देखून जेजू जुवांव वांजेल अध्याय 6 वाक्य 27 कितें म्हणटा, नाश जाता तसल्या काना खातीर तुमी वावुरचे न्ही, बगार वावुरा तुमी, सासणीक जिनियेक बालता तसल्या काना खातीर, आनी हे कान मनशापत तुमकां दितलो. ते देखून नाश जातल्या काना खातीर न्ही, सासणाक बालता तसल्या काना खातीर तुमी वावुरा, आनी हे कान मनशापत तुमकां दितलो. आनी मनशापतान आमकां दिल्लें कान जावन आसा, सासणीक जिविताचें कान जावन आसा, ताचेंच मांस आनी ताचेंच रगत मोगाच्यानो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तरीकून जुवांव सवांजेल अध्याय 10 वाक्य 11 जेजू कितें म्हणटा, हांव जावन आसा बरो गवळी, म्हज्या शेळयां पासत म्हजो जीव सुद्दां दिता. तरीकून आमकां शेळयां खातीर जेजून ताचें जीव वारयला आनी ताचें मांस आनी ताचें रगत आमकां आत्मीक पिवन कान जावन दिल्लें मोगाच्यानो. तरीकून आमच्या धर्माची एक विशेशता, आमच्या धर्माची एक विशिश्टता कितें म्हळ्यार, आमच्या धर्माच्या घडणारान जेजू क्रिस्तान केल्लो तो वर्तो साक्रिफीस, ताचेंच मांस ताचेंच रगत आमकां दिल्लें. हे खंय दुसऱ्या कडेन आयकूंक मेळना, वाचूंक मेळना मोगाच्यानो. हे फकत आमच्या धर्मांत जेजू क्रिस्तान केल्लें वर्तें बलिदान, वर्तें साक्रिफीस, ताचेंच मांस आनी रगत मोगाच्यानो. ताणें मोडून आमकां दिलां. आनी त्या देखून जेजून म्हणलें तुमीच तांकां खावंक दिया. तशें म्हळ्यार कितें, आज आमी आमकांत मोडून आमी हेरांक जिवीत दिवंक आसा, हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी वावरूंक आसा. आमी जेजूच्या कुडी रक्तांत आमी गटाय जोडलेली, बरेपण जोडलेली. आमच्या दिसपरत्या जिवितांत आमी एकामेकाक कांय म्हणी करी जाय, एकामेकाक आमी कांय म्हणी दी जाय मोगाच्यानो. जेजूचें मिसांव कितें जावन आसलें. लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 जेजून कितें म्हणलें, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका अभिषेक केला, दनसातल्यांक सवकासाय, कैद्यांक सुटका, पिडेस्तांक भलायकी, हर एकल्याक बरें करूंक. मोडचें म्हळ्यार जेजून ताका मोडून आमकां दिला.
आणि आज जेजू म्हणटा तुम्हीच तांकां कांय म्हणी खावंक दिया म्हळ्यार आमी आमकां मोडन आमचो इल्लोसो वेळ आमची इल्लेची देणी आमची इल्लेचे सकत आमी मोडन हेरांक दिवन हेरांक आमी जिवीत दी जाय जेजून बरोवन उमतो जमापान आमकां जिवीत दिलां तेंचो जिवीत आमी हेरां लागीं वांटून घेवंक आसा हेरांकी आमी बरें करूंक आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो तें आमचें मिसांव जावन आसा जी कोण जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान ताणें खाली आयताराचे मीस पेटयल्यार एक कूस मात्र मुक्त जाता आनी एक कूस बाकी उरता मोगाचें न्हू जेजून मोडलां आमी कदाळां मरचें आमी कदाळां हेरांक दिवचें जेजून म्हळ्यार तुमींत तांकां कांयपणी दिया तारीकून आमचें जिवीत आमचे खातीर न्ही आमचें जिवीत हेरां खातीर आमी दिवंक आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो म्हजें वेर्गजेंत काल मुस्तू जाणां पिडेस्ताची भेट केली आनी एका घरा एक भयण बेड्डार अंतुळणार आसा तिच्या दोनी पांयाच्या गाडीक ऑपरेशन जालां न्हिदल्ल्या कडेन आसा आनी ती उलयतना म्हाका म्हणाली फादर एक म्हजी शेजारनी येवन सगळें घर नितळ करून जावन दिवन गेली आनी एकली येवन म्हाका मोशान जावन आसलें 12 दिसां जावन तांणी एनिमा दिवन मोशान जावच्या बरें पळयलें म्हाका स्पंज भात दिले फादर आनी एकलेन येवन इल्लेशें रांदूंक कुमक केलें फादर आनी एकलेन येवन इल्लें वस्तू रुंबोल दिलें पळया मरचें म्हळ्यार तें मोगाचें न्हू तुमीच तांकां कांय म्हणी दिया म्हळ्यार अशें आमी आमचें जिवीत हेरां खातीर दिवचें हेरां खातीर वारोवचें हेरांक बरें करूंक आमी प्रयत्न करचें आमच्या दिसपट्या जिवितांत हें आमच्या जिवितांत घडोवंक जाय तर एक घडी आमी आमचे दोळे धांपिया मोगाचें न्हू जेजून ताचें जिवीत आमचे खातीर वारयलां बरोवन उमतो जमापान जिवीत दिलां आनी जेजू म्हणटा तुमीच तांकां कांयपणी दिया आज आमी कांयपणी दिवंक आसा कांयपणी करूंक आसा मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आमच्या भावा भयणीक कश्टातल्या भावा भयणीक पिडेशिल्ले नासल्या आमच्या भावा भयणीक कांय करूंक जायना कांय म्हणी आमी मागयेत मोगाचें कांय उणें म्हळ्यार कश्टांत आसल्या दुखांत आसल्या समस्येंत आसल्या पिडेशिडेंत आसल्या आमी कांयपणी करयेत मागयेत मोगाचें न्हू तेन्ना ह्या घडये जेजू कडेन आमी करपा मागया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचें जिवीत हेरां खातीर जियोंक हेरां खातीर झरोवंक आमी कांयपणी हेरांक इल्लें करूंक जेजून ताचें मास रगत आमकां दिलां आमचेंय जिवीत हेरां खातीर झरोवंक आमी करपा मागया मोगाच्या भवन आनी भयणीनो सोमयाची कृपा मागून आमी गीत आमी गावया हांवें तुमचो मोग केलो पान नंबर 148 जेजून आमचो मोग केल्या बरी आमी एकामेकाचो मोग करूं एकामेका खातीर आमची जिवीत जीव कृपा मागून हें गीत आमी गावया हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्या दिता हावलो हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्या दिता हावलो मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलो तसो सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार नी कुरपेसो मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेसो करते भोळे तुम्ही
म्हाका साक्स तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया कालते बोळे तुम्ही जाया म्हाका साक्स तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करूंक एकामेकाचो सौम्या तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या पेल्यासो सौम्या आदार दी कुरपेसो मोग करूंक एकामेकाचो सौम्या तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या पेल्यासो सौम्या आदार दी कुरपेसो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो, युकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी एकामेकाक शांती दिता. कोणाची शांती? सोम्याची शांती आमी वांटून घेवची. ते देखून सोमी जिवंत जाल्या उपरांत ताचे सिसांक दिश्टीक पडटाना हर एक पोटी म्हणलें शांती तुमकां, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. सोम्याची शांती. आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो, शांती बिगडल्या, झुजां चलोवन आसात आनी असो परिणाम जावन जायतो लोक जीव ओगडावन घेवन आसा, मरोवन आसा, कश्टांनी आसा, दुखांनी आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन जेजू जुल्मोन ल्हान व्हड जावन आपणाचें मिसांव केल्ल्या त्या पवित्र जाग्यांनी जायतो लोक कश्टून आसा. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, त्याच सोम्या कडेन, जिविताच्या उंड्या कडेन ह्या घडी आमी प्रत्येक जावन आख्या संवसारार शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया. मोगाचेनो कीर्तन 86 हांव वाक्य 1-10 वाचूंक आशेता. आमचें मागणें काळजांत लावन त्या देखून सगळ्यां आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचे दवरया. आकांताची घडी मोगाचेनो आख्या संवसारार तिसरें महाझूज सुरवात जावंक प्रो म्हणली भिरांत. जायत्या राष्ट्रांनी अंतरझुजां, राष्ट्रा मदें झुजां आनी प्रत्येक जण इराण आनी इस्रायला मदें झुज जाल्ल्या वरी आमचो गांव चलो की जायतो थंय कश्टादा पिचार जाला आनी त्या गांवांत जायती देसवाड जावन शांती बिगडल्या. मोगाचेनो ह्या आकांताच्या वेळार आमी सोम्या कडेन मागया, जिविताच्या उंड्या कडेन आमी मागया. मोगाचेनो कीर्तन 86 वाक्य 1-10 तुमचें गणगे हांव वाचताना. म्हज्या मागण्याक कान दी, सर्वेस्परा म्हाका जाप दी, कित्याक हांव दुबळो आनी निराधारी. म्हाका राख, कित्याक हांव तुजो भक्त. तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुज्या सेवकाक निवार. तूं म्हजो देव, म्हजी दायक सोम्या, कित्याक दिसभर हांव तुका उलो मारता. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोशान भर सोम्या, कित्याक तुका जावं म्हजें काळीज उबारता. सोम्या तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार. तुका उलो मारतेल्यांचेर अपरमीत तुजो मोग. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक, म्हजे विनवणेक कान दी. ह्या संवसाराच्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता, तूं आमकां जाप दिताय. सोम्या देवा, मदें तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरें खंयचीच नात. सर्व राष्ट्रां येवन तुजें आराधन करतलीं सोम्या, आनी तुज्या नांवाची महिमा गायतलीं. कित्याक तूं एकलोच वर्तो, विस्मितांक तूं करताय, तूं एकलोच देव. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगाचें कीर्तन 85 वाक्य 12 म्हणटा, सर्वेस्पर आमकां
सुख शांती दितलो सर्वेस्पर आमकां सुख शांती दितलो कोणी मनशांनी दिवंक साध्य ना आमचे मागणे या आखंदाच्या वेळार कष्टा वेळार दुखा वेळार या सोमिया कडेन मोगाचें न्हू सोमी आमकां शांती समाधान दितलो त्या देखून पापा लियो सौदावो म्हणालो खंयसर सक्कड इगजीची दारां उक्ती करा इगजांक मागण्याच्या घरा वसा दिंबेर पडा कोंत कानगिया मुरयेमाक तेर्स म्हणा मागा झुजां रावच्याक शांती समाधान राज करच्या खातीर मागा म्हणालो पापा आमचो लियो सौदावो कित्याक आकांताची घडी संवसारार मोगाचें न्हू काळी मोडां आख्या संवसारार विस्तारल्यांत कठीण परिस्थिती मोगाचें न्हू ते देखून आमी सगळां दिंबेर पडया एक घडी एकन तेर्स पापान आमकां उलो दिला त्या उल्या पाळो दिवन एकन तेर्स ह्या घडी आमी संवसाराच्या सोडवणे खातीर सुडके खातीर आनी प्रत्येक जण इस्रायल इराण ह्या पवित्र जाग्यांनी शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी शांतीच्या सागोरा कडेन शांतीच्या कुवारा कडेन सोमिया जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू एकन तेर्स आमी मागया मोगाचें न्हू सोमिया कडेन आमी उलो करून आमच्या हातान कोंतां आसा जाल्यार कोंतां कानग्या नाजाल्यार आमच्या हात आमी उबारया दिंबेर आमी पडोवन वो एकन तेर्स सोमिया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवंक तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडटो ग्रास सास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटान दी आमकां निभ नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समजे संगता श्री आमचो सदैव आसदेवी पॉल जगुसो जेसू भगवती मरिये देवाचे माय आमा ओब्यांगा ती विनदीक आतां आमच्या मोचगळी आमे नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समजे संगता श्री आमचो सदैव आसदेवी पॉल जगुसो जेसू भगवती मरिये देवाचे माय आमा ओब्यांगा ती विनदीक आतां आमच्या मोचगळी आमे नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समजे संगता श्री आमचो सदैव आसदेवी पॉल जगुसो जेसू भगवती मरिये देवाचे माय आमा ओब्यांगा ती विनदीक आतां आमच्या मोचगळी आमे नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समजे संगता श्री आमचो सदैव आसदेवी पॉल जगुसो जेसू भगवती मरिये देवाचे माय आमा ओब्यांगा ती विनदीक आतां आमच्या मोचगळी आमे नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समजे संगता श्री आमचो सदैव आसदेवी पॉल जगुसो जेसू भगवती मरिये देवाचे माय आमा ओब्यांगा ती विनदीक आतां आमच्या मोचगळी आमे नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समजे संगता श्री आमचो सदैव आसदेवी पॉल जगुसो जेसू भगवती मरिये देवाचे माय आमा ओब्यांगा ती विनदीक आतां आमच्या मोचगळी आमे नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समजे संगता श्री आमचो सदैव आसदेवी पॉल जगुसो जेसू भगवती मरिये देवाचे माय आमा ओब्यांगा ती विनदीक आतां आमच्या मोचगळी आमे नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समजे संगता श्री आमचो सदैव आसदेवी पॉल जगुसो जेसू भगवती मरिये देवाचे माय आमा ओब्यांगा ती विनदीक आतां आमच्या मोचगळी आमे नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समजे संगता श्री आमचो सदैव आसदेवी पॉल जगुसो जेसू भगवती मरिये देवाचे माय आमा ओब्यांगा ती विनदीक आतां आमच्या मोचगळी आमे नमान मरिये कृपेन बरयल्ले समजे संगता श्री आमचो सदैव आसदेवी पॉल जगुसो जेसू भगवती मरिये देवाचे माय आमा ओब्यांगा ती विनदीक आतां आमच्या मोचगळी आमे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र तशादी तशात आनी सदां सर्वदा आमेन सगळं आमी उबे रावया मोगाचें न्हू पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया रचनेच्या सुरवेर पवित्रत्म देवाचो आत्मो सगळ शांत प्रशांत करनासलो सगळ माडामणिंगान पवित्र करनासलो तर तसो पवित्रत्म ह्या घडये प्रत्येक जावन इराण इस्रायल रशिया युक्रेन आनी इतर राष्ट्रांनी खंयसर अंत जो चलोवन आसात त्या सगळ्यांनी हो पवित्रत्म देवून दी त्या राष्ट्रांच्या मुखेल्यांची खालसा रुपांतर करून दी नवी करून दी आनी एका गांवांनी शांती समाधान राज जावचे खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया पवित्रत्म्याक आमी उलो मारया आख्या संवसारार पवित्रत्म वालच्याक पवित्रत्म सखत वालच्या खातीर अजापां अद्भुत घडच्या खातीर आनी झुजाची मोडां नीव रावन शांती समाधान ह्या गांवांनी राज जावचे खातीर प्रत्येक जावन आमच्या एका लोकांक आमचे बावडांक हर एकल्याक सोमी राखून दी सांबाळून दी शाबीत तरान तांचे जतन करून दी म्हणून आमी मागया थोडी इस्रायलाक परच्या पोर
कितलोगी रीण कान लॉन कान पैसे कान कामा खातीर गेले आनी फाटी येवचे जाल्यार तांची परिस्थिती बरो कश्टांची मस्त कश्टांची त्या देखून हे झूज रावून दी शांती राज जावून दी आणि त्या मारीपात आमच्या भावा भयणीक थंयसर समाधान लाभून दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाच्या पवित्रात्म्याक उलो मारया पवित्र सगत करपा वलचे खातीर आमी मागया मोगाच्या पवित्र आत्मा रवा रवा ये पवित्रात्म्या ये करुणिसी ओ देवा सुम्यान धाड तुझ्या पवित्रात्म्याक परत या राष्ट्रांचेर त्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांच्या मती उस्वार दिवच्या खातीर तांचे मना परिवर्तन करच्या खातीर धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक सुम्या परत पवित्र करच्या खातीर राष्ट्रां तुझ्या शक्तीन कृपेन भरच्या खातीर धाड तुझ्या शांती समाधान राज जावच्या खातीर सुम्या ओ तुझ्या पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या ये राग मोसर द्वेष क्रोध चिकालसा मोवाळ जावच्या खातीर ये पवित्रात्मा ये देवन ये राष्ट्रांनी हरी एका राष्ट्रांनी देवन ये प्रत्येक इराण इस्रायल युक्रेन रशिया या गावांनी तुझे येणे परत जाऊन दे या मुखेल्या मती उस्वार पवित्रात्मा ये देवन ये तुझे सगळं कृपा वाळय मती उस्वार दे तांच्या ये पवित्रात्मा दाड 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 ओ तुझ्या पवित्रात्मा जीसस pour out your spirit pour out your spirit Lord Jesus pour out Jesus pour out your spirit on them enlighten their mind Lord Jesus come Holy Spirit come fill their hearts and mind with your power enlighten their mind come Holy Spirit fill them with your peace come Holy Spirit come ये पवित्रात्मा ये देवन ये पवित्रात्मा ये पवित्रात्मा ये पवित्रात्मा ये देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ Hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord हालेलुया 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 देवाचे उतार ऐकूंक देवाचे उतार नियाळ करूंक आमी फुडें सरया आनी ह्या देवाच्या उतराची सकती ह्या गांवांनी वाळोवन दी ह्या देवाच्या उतराच्या बळान आजापां अद्भुतां ह्या गांवांनी घडोवन शांती समाधान राज जावं दी म्हणून ह्या देवाचे उतार आमी नियाळ करतना मागया मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 26ने अध्याय 26ने वाक्यातून 30वे वाक्य ते जेवणार असताना जेजून उंडो घेतलो आणि अर्गांदीतच तो मोडलो आणि आपल्या असे सांग देऊन म्हळे घेया आणि खाया ही म्हजी कूड उपरांत ताणें काल्स घेतली आणि देवाक अर्गांदीतच तांकां ती वांटली म्हणून तुमी समीस्त आंतले पियेया कित्याक हे म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें सोमेस्त मनशा पासत पातकांच्या बोक्षण्या खातीर तें वरवतलें हांव तुमकां सांगता म्हज्या बापाच्या राजांत हांव दाकां फळांचो रोस तुमचे सवें नव्यान पियेसर ह्या फुडां तो हांव पियोवचो ना उपरांत गीत गावन जातस ते ओलिवे दोंगराक भायर सरून गेले देवाचें उतार हे वाकणी तुका क्रिस्त मोगाच्यानो कुडी रक्ताचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना त्या रक्ताचो महत्व हांवां तूं जाणा जावंक जाय हे रगत म्हज्या आनी तुज्या जिविताचें झूज जिखूंक म्हाका तुका सहकार दिता म्हज्यान तुज्या जिवितांत आसची पिडा गूण करूंक हें सहकार दिता म्हज्यान तुजें पातकां बोगसूंक हें पिडा हें रगत आमकां सहकार दिता जिवितांत हर एक घडे जेजूचें रगत म्हाका आनी तुका सुडका सोडवण जैत दिवंक शकता म्हणल्या विशयांत एक मोठो नियाळ आमी आतां करया मोगाच्यानो कित्या खातीर रगत तितलें भोव प्रमुख
हांवें तुवें चिंचे बरी रगत एक तांबडे थेंबे दिवचे तसले न्ही. रगत जावन आसा जीव. जीव म्हळ्यार रगत, रगत म्हळ्यार जीव. लेवी शास्त्रांत 17वो अध्याय 11वें वाक्य म्हणटा, कित्याक कुडीचो जीव रगतांत आसा. मोगाच्यानो कित्या खातीर जेजूचें रगत म्हत्व म्हळ्यार जेजूच्या रगतांत जेजूचो जीव आसा. आनी त्या खातीर हें रगत मखान तुका सुटका सोडवून दिवचें आसलें. पोरण्या सोल्ल्यांत जर तर आमी पळयलें जाल्यार जावं पुरो नव्या सोल्ल्यांतय आमी हाचे विशयान अध्ययन करता आसतना रगत एक दुडवा बरी करन्सी म्हणून आमी सांगता. कशें दुडवा मुखांतर तुमी विविध वस्तू मोलाक घेतात, तशेंच रक्त मुखांतर विविध संगती जिवितांत घडतात त्या रक्ताच्या मोलाच्या आदारार. कशें रुपये, दिनार या पावंड या कितें आमी डॉलर अशें विविध मोल ताका आसा संवसाराच्या विविध करन्सीक, तशेंच रक्तांती विविध तराचें मोल आसा. जावं पुरो सुकण्याच्या रक्ताक, जावं पुरो शेळयेच्या रक्ताक, पाड्याच्या रक्ताक, या बोकडेच्या रक्ताक, या मनशाच्या रक्ताक, या विविध रितीरी मोल आसा. एक मोठ्यान हांवें तुवें चिंता आठोवचें जाल्यार लेवी शास्त्रांत 4थो अध्याय 3रे आनी 4थें वाक्य म्हणटा, तुवें गुन्यांव केल्ल्या वेळार, केदाळो गुन्यांव करता आमी, मांव गुत्तासून मनशान गुन्यांव केल्ल्या वेळार त्या वेळार कितें करीचें म्हणटा, कोणी गुन्यांव केल्यार ताणें केल्ल्या पथका खातीर आयबनातलो एक तोरणो पाडो पथका बली कशें सर्वेस्पराक भेटोवचो. गुत्तासून केल्यार, गुत्तून अशें केल्यार पयलीं आमकां करतना कळना, मागीर तें पाताक म्हूण कळटा. तवळ लेवी शास्त्र 5वो अध्याय 4थें वाक्य तावन अशें म्हणटा, जर तर एका मनशान ज्या गजालींनी मनीस चिंती नासतना सफोत घेतात वा नेणारपणान वा चिंती नासतना बरें वा वायट करूंक सफोत घेतल्यार आनी उपरांत ताका कळीत जावन तो गुन्यांवकार जाल्यार, म्हळ्यार गुन्यांव कळीत नासतना गुन्यांव केल्ल्याक थंयसर म्हणटात, एक शेळी वा बोकडी घेवन, एक बैली मनजात वा शेळी वा बोकडी घेवन सर्वेस्पराक पथका बली आठोवचे. आनी थंय जायना जाल्यार तुवें 2 कोवडेगी 2 पारवे आमी दिवंक जाता. आनी त्या खातीर आमी पळयता थंयसर तावनो इस्रायलाच्या लोकांक सोडवण दिता आसतना, इस्रायलाच्या लोकांक सोडवण खंयच्या तावन मेळ्ळी, देवा तावन मेळ्ळी सोमा, पूण खंयच्या मुखांत्र थंयसर सोमिजेचो 12व्या अध्यायान आमी पळयता, निर्गमन पुस्तकाच्या 11 आनी 12 अध्याय आनी तो प्रमुख पात्र घेता. नोवाच्या बांगेल्यारी कोण फराव भायर सोडना, आखरेक शेळयेचें रगत शेळी मारतात आनी शेळयेच्या रगत बागलाक लागयतात. आनी 12वो अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर जें कोणें शेळीन जिवेशी मारन ताजें रगत घेवन आपल्या घराक त्या बागलांक दारांक मारलें, ती तांच्या कुटुंबाची बचाव जातात. आनी कोणाक ते ना तांच्या पुरा मालगाडे भुरगे जावं दी, मालगाडे मनशाची पिलां जावं दी, पुरा मरतात. कित्या खातीर शेळयेच्या रगत थंयसर वळिल्ल्या वरवीं. आनी उपरांत आमी आचिके वर्तें पळयता मनशा रगत. मनशा रगत, मनशा रगताक चड मोल. उडास दर्या मनशा रगताक चड मोल. पयत पुस्तकांत एक उल्लेख आमकां पळयता, तो एक मुज्याने तुजे दोळे खंडिसावनी उगडचे आनी तूं रायांच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 3रो अध्याय घरा वचून तुमी वाचा, टायम आसल्यार घरा वचून एक वाचा. थंयसर अशें घडटा की इस्रायलाचो राय, जुदाचो राय आनी एदोमाचो राय मोवाबाच्या राया विरोध झुजाक येतात. ती एक राय
झुजाक येतात तांकां उदक मेळना आनी ते मोरोंक कितें आनी आमी मोरतां कोण ना म्हूण तांकां बगता आनी ते थंयसर राय सांगता जुदाच्या रायान विचारलें प्रवाद्या उदेशी आमी सर्वेस्पर लेगीत विचारूंक हांगा कोण एकलो प्रवादी नावे मोवाबाच्या घसांत आमी पडता वता खंयसर उदक ना पिवंक आमकां मनशांक ना या मनशांक ना आनी थंयसर आमी पळयता थंयसर एलियाच्या हातांचेर उदक वतलो तो एलिशा हांगासर आसा म्हणटात आनी एलिशाक थंयसर वेतात आनी एलिशा थंयसर प्रवाद करून कितें सांगता पळया एलिशा म्हणटा पूण आतां एका विणोण्या म्हजेशें आपोवन हाडा म्हणटा आनी अशें वाजंत्र खेळटना सर्वेस्पराची सकात हेचेर आयली आनी ताणें म्हळें अशें सांगता सर्वेस्पर ह्या फालक्यान जायते फोन कोंडा कित्याक सर्वेस्पर म्हणटा तुमकां वारें वा पावस दिसनातल्यार वा फालकें उदकान भरतलें आनी तुमकां तुमच्या बोकऱ्या हिंडांक आनी गोरवांक पिवंक उदक मेळटलें पूण सर्वेस्पराक हें भोव उणें म्हूण दिसता देखून मोवाबकारांक तुमच्या हातान घालतलो तुमी हर एक कोट्या शार असो नाश करतल्यात फळांचे रूख परतयतल्यात उदकाच्यो झरी बंद करतल्यात आनी सगळीं पिकाळीं शेतां फत्रांनी भरतल्यात इतलें तुमी जैत मारतात कोण म्हणटा महाप्रवादी एलिशा सांगता आनी ह्या एलिशान सांगिल्ल्या प्रमाणेच ते खोणतात आनी थंयसर तांकां जाय तितलें उदक मेळटा ह्या एलिशान सांगिल्ल्या परीस मेळ्ळ्या कडेन हे जिखता हे तेगराई मोवाबकारां विरोध सगळे विन्न जावन येतात पूण एक घडीत थंयसर घडटा कंटिन्यूस हे विन्न जावन येतात मेळ्ळें पिठो करतात हाताक मेळ्ळें पुरो पिठो जाता सगळो तो मोवाब राय सोलवून खंगाल जाता आनी त्या वेळार 26 वाक्य म्हणटा आपूण सोलवूंचेर आसात म्हूण मोवाबाच्या रायाक कळी जाताच ताणें 600 तलवारदारी सैनिकां सवें आरामाच्या रायाशी वचूंक प्रयत्न केलो पूण हें ताच्यान जालें ना देखून ताणें आपल्या उपरांत राय जावचो आशिल्ल्या आपल्या प्रथम जनीक पुताक घेतलो आनी पागाराचेर ताची होमबली भेटयली तेन्ना इस्रायलितांचेर कठीण क्रोध देवलो आनी ते तांचे भायर सरून आपल्या देशाक फाटीं गेले पळया मोगाच्या एलिशा प्रवाद्यान प्रवाद केल्लो लोक इस्रायल लोक विन्न जावन येता सोलवून तो मत्ते गावन येसो तो मोवाब राय कितें करता सोलवाला संपूर्ण सोलवाला आनी आपल्या पुताक तो रगताचें बली जावन भेटयता मनशा रगत थंयसर बली भेटयल्ल्या कुडले विन्न जावन आसले ते इस्रायलकारांच्या वयर थंयसर क्रोध देंवता आनी हे विन्नर्स कितें जावन आशिल्ले ते कुडले थंयसर फाटीं सरून वेतात जाल्यार ह्या रक्ताक कितलें एक पॉवरफूल आसा म्हूण चिंता मोगाच्या न्हू कित्या खातीर हांवें तुवें जेजूच्या रक्ताक चड आनी चड ताचे विशयी मागा जाय मनशा रक्ताक इतलो पावर आसा जैते वन जावचें त्या रायांचें सैन फाटीं धाडचें आसलें सकत आसा तर देवाचें बापाचें तें रगत वळसो तो जेजू ताच्या रक्ताक कितले भयंकर सकत आसात मोगाच्या न्हू असल्या सक्तेचें रगत जावन आसा मोगाच्या न्हू हें जेजूचें रगत आनी त्या देखून ह्या जेजूच्या रक्ताक म्हजी आनी तुजी पिडा गूण करची सकत आसा इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता ह्या पयल्या सांबेदान बरयल्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायान 24 वाक्यान पळयता ताच्या गायां वरवीं आमी गूण जाल्या ताच्या गायां वरवीं आमी गूण जाल्या जायते बोटे मोगाचे न्हू हे मागणे आमी म्हणून जायतितलो लोक गूण जाला म्हाकाय कोवीड आयिल्ल्या वेळार आमी हेंच मागणें करनासलो मुस्तुदाणांनी मागणें कर मुस्तुदाणांक बरेंपण जालां आनी हांव अशें येता मोगाचें न्हू
जेजूचे रगत आमच्या सन्निवेशांचेर, आमच्या पिढयेचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या कुडीचेर, आमच्या वावराचेर, आमच्या सर संगतीचेर आमी थंयसर प्रयोग करतना थंयसर जैत मोगाच्यानो लाभता. थंयसर आमी पळयलें जाल्यार जायतितले रक्ता विशयांत आमकां पोरण्या सोल्ल्यान जावं दी, नव्या सोल्ल्यान जावं दी, जायतितले आमकां उल्लेख मेळटात. धर्मदूताच्या कृत्यान 20व्या अध्यायान 22 वाक्यान म्हणटा, देवान आपल्या रक्तान तुमी मोलाक घेतिल्लीं जावन आसात. म्हळें जाल्यार थंयसर पेद्रोच्या पयल्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत थंयसर 18 आनी 19 वाक्य म्हणटा, आमच्या पुर्वजांतान देंवन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या साडेंतली तुमकां सोडयल्यान म्हणून तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगरान न्ही, वा नाश जातल्या मालान न्ही, बगार आई बाबीन आनी खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं. हें रगत हर एका सन्निवेशांत सुटयता. पातकातान मात्र न्ही, पातकातान मात्र न्ही, हर एका संकटांतावन सुटका दिवचें जावन आसा जेजूचें रगत. पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर आरोन कशें थंयसर बली भेटयतलो म्हणल्या विशयांत लेवी शास्त्रांत 16व्या अध्यायांत आमी पळयता. 11 वाक्य म्हणटा, आरोन आपल्या पातका खातीर बली भेटोवंक आनी आपणा खातीर आनी आपल्या कुटुंबा खातीर प्राजिताची रीत चलोवंक हाडिल्लो पाडो हे फोरी भेटोवचो. ताणें तो जिवेशी मारचो. थंयसर म्हणटा उल्लेख 14 वाक्य, पाड्याचें इल्लें रगत घेवन तें आपल्या बोटान कृपासनाच्या उदेन तेच्या कुशीर शिवरचें. कृपासनाच्या मुखल्या कुशीचेर तें आपल्या बोटान 7 पटी शिवरचें. तें रगत 7 पटी शिवरचें. नव्या सोल्ल्यांत जेजू कितें करता पळया. पयलें आमी पळयता लुकाच्या 22 अध्याय 44 वाक्यान आमी पळयता, जेजूक ताका मोळ्यान मागतना रगत गमेल्ल्या विशयान लुकाची 22 अध्याय 44 वाक्यान आमी पळयता, थंयसर शेणयता आपलें रगत. दुसरें आमी पळयता मातेवाच्या 26 67 आनी 68 वाक्य म्हणटा, उपरांत ताच्या तोंडार तांणी थिंपी उडयली आनी ताका मुठी मारल्यो आनी हेरांनी ताच्या तोंडार थपडां मारना म्हळें. थपडां मारचें म्हळ्यार केवल हातान म्हणून न्ही. हांगासर पयत पुस्तक आमकां मिका पुस्तकांत प्रवादीच्या पुस्तकांत 6 अध्याय 14 वाक्य म्हणटा, इस्रायलाच्या मुन्सुबेदाराक काणसुलाक दांड्यान ते मारतले. सो खाली एक वाक्य पळोवन आमी वचोंक जायना. थंयसर सामातेवाच्यान काणसुलाक मारनासले, थपडां मारनासले म्हळ्यार ताजो अर्थ मिका प्रवादीच्या 6 अध्याय 14 वाक्य म्हणटा, इस्रायलाच्या मुन्सुबेदाराच्या काणसुलाक दांड्यान ते मारतले. रगत येता, रगत. आनी पळयता इसाया ग्रंथाच्या 50 अध्याय 6 वाक्य म्हणटा, म्हजें खाड ओडतेल्याक हांवें म्हजें पोले दाखयले, केण्णे आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. आनी इसाया प्रवादीच्या 52 अध्याय 14 वाक्य म्हणटा, जशें जायतो लोक म्हाका पळोवन थटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. म्हळ्यार तितलें तोंडाक मार रगत अशें व्हडलें गी ताका विद्रूप जालो. हें जावन आसा दुसरें रगत थंयसर व्हडलें. तिसरें जेजूचें रगत शिंपडालें भायर व्हडलें. ह्या शिंपडालें जेजूक जर्मान मारिल्ल्या वेळार सामातेवाच्या 27 अध्यायांत 24 अध्यायान वाक्यान आमी वाचता. चवथें ताका ताका ताज्या मस्तकार कांटाचो मुकुट सणसिल्ल्या वेळार हें सामातेवाच्या 27 अध्यायांत 29 वाक्यांत आमी पळयता. 5वें आमी पळयता ताका ताजे हात किळयल्ल्या वेळार. 6वें ताजे पांय किळयल्ल्या वेळार थंयसर रगत वळटा. किर्तन 22 16वें वाक्य म्हणटा, म्हज्या हात आनी म्हजे पांय ते वित्तात. ह्या वेळार व्हडलें. आनीक 7वें ताजें कडवळ तोपुल्ल्या वेळार सांजवांच्या
19 मौत नाकाने वाक्यानं मी पळयता सिसानी मदल्या एकल्यान भल्यान ताणें कडवळ उक्तें केलें तक्षण वगलें रगत आनी उदक. हांव कित्याक हें सांगता म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांत जेंकितें बोटांत 7 बोटी रगत ताणें शिंपटायलें. ह्या जेजू म्हणल्या कुडींत 7 बोटी रगत तें वळ्ळें. सर्वेस्पराक तें समर्पिलें आनी थंयसर रगत मोगाचें न्हू, थंयसर रगत आपुट्ट सर्वेस्परा बापाचें तें रगत पवित्र आत्म्या मुखांत गर्भे संबोल्ल्या त्या जेजूचें फतकविणें तें रगत तें 7 बोटी वळिल्लें. थंयसर रगत म्हाका आनी तुका जीव आजुनी दिवन आसा, आजुनी दिवन आसा. थंयसर रगत हांवें तुवें दिसपट्ट्या मागण्या वेळार हें रगत म्हजेर पडून दिसो मी म्हणटा आसतना केवळ तें थांबडे बोट्टू ते पडचे म्हज्या आनी तुज्यार न्ही, बगर तुजो जीव सोम्या जेजूचो जीव म्हजेर आनी तुजेर आवृत्त जाता. म्हज्या सन्निवेशाचेर सोम्या म्हाका तो उपाद करना आसा व्यक्ती सर्वेस्परा ह्या मनशांचेर तुजें भोव पवित्र रगत पडून म्हणटा आसतना त्या म्हज्या दुस्मानांचेर जेजूचे जीव थंयसर वळटा आनी तांचें कितें कुतंत्र आसात तें सोलवंक शकता. जर तर मोहबाच्या रायाचे पूत तो मनीस जावन ताच्या पुताचे रगत जर तर मोगाचें न्हू येद्या व्हडल्या त्या रायांचे इस्रायलाचे जुदाचे आनी एक रायाचे तांचें सगळें सैन्य सोलोवंक शकलें जाल्यार जिखतलें सैन्य सोलोवंक शकलें जाल्यार ह्या जेजूचें रगत हांवें तुवें मागिल्ल्या वेळार म्हज्यान तुज्या दुस्मान म्हाका तुका कोण उपाद्र करतात हें रगताक हांवें तुवें उलो मारल्या वेळार हे मनीस धांवचे नात गे मोगाचें न्हू, हे मनीस धांवचे नात गे. म्हज्या आनी तुज्या जिणयेंत सोलवनो 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 संपूर्ण तरान निश्क्रीय जाल्ल्या वेळार ह्या मनशांनी जेजूच्या रक्ताक बोब मारना, जेजूच्या रक्ताक विनवणी करना. बापा जेजूचें रगत तुका समर्पिता, म्हाका तूं सुटका दी म्हळ्यार थंयसर रगत आमकां परत जिवाळ करचें ना गे मोगाचें न्हू, जिवाळ करचें ना गे. तर ह्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या फेस्ता दिसा मोगाचें न्हू त्या रक्ताचो महत्व हांवां तूं जाणा जाता आसतना केवळ म्हाका पातकातावन सुटका दिवंक शकच्या रगत मात्र न्ही, म्हज्या सर सन्निवेशांत हांव न्हू, म्हज्या पिडयेंत हांव न्हू, म्हज्या खोट्या दुस्मानांत हांव न्हू, खोट्या सक्तेंत हांव न्हू, दुश्ट सक्तेंत हांव न्हू सुटका दिवंक शकचें थंयसर रगत जेजूचें रगत मोगाचें न्हू, जेजूचें रगत. आज मुस्तू रितेरेच्या मंदिरांनी पळया या इतर कडेन खंयसर पुरो मागणें जाता पळया थंयसर मुस्तुपटी ते मागतात जेजूच्या पवित्र रक्तान म्हूण मागोवन तांचेर उदकाचेर मागोवन हें पवित्र रगत जावं दी म्हणून तांचेर मागता आसतना मुस्तू जाणांचे कुडींत आसचे दुश्ट आत्मे समेत भोव मारून भायर वतात. हें जावं तेजें उदक म्हज्या मुखार आसलें उदक सोम्या जेजू हें जावं तें जेजूचें भोव पवित्र अमोलीक रगत म्हणून हांव फात येवन पियेत आसतना म्हज्या कुडीक बळ मेळटा. हें जेजूचें रगत म्हज्या आनी तुज्या दिसपट्ट्या जिवितांत मोगाचें न्हू आमच्या भुरग्यां बळांचेर आमी जेजूचें पवित्र रगत घालता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या म्हज्या बायलेचेर म्हज्या न्हवऱ्याचेर म्हज्या आवय बापायचेर भुरग्यांचेर म्हज्या शेजाऱ्यांचेर मारता आसतना थंयसर रगत तें रगत म्हाका तुका सुटका दिता. रक्ताक बोब मारची सकत आसा मोगाचें न्हू. आबेलाक कायनान जिवीशी मारल्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हणटा खायना आबेल खंय आसा, आबेलाचें रगत म्हाका बोब मारन आसा. थंयसर रगत मोगाचें न्हू जेजूचें रगत सर्वेस्परा बापाक बोब मारन आसा. हांवें तुवें मागता आसतना तें रगत बापाक बोब मारता. म्हज्या आनी तुज्या थाळ्या सवें बापाक बोब मारता. आबेलाचें रगत मेल्या उपरांत ह्या मनशाचें रगत देवाक बोब मारनाशिल्लें तर ह्या सोम्या जेजूचें रगत कितल्या चड वांट्यांनी सर्वेस्परा देवाक बोब मारचें ना.
बॉब मारचेना मुस्तपुटी आमी चिंचें देवा लागीं वसा जाल्यार आमी नितळ जावन वसा जाय म्हणून सोमा ना तातूंत सूख ना पूण नितळ जावन मागीर आमी रगात घेवचें न्हय मोगाचें न्हू आमकां नितळ करचें आमकां पवित्र रगतान केदाळा पवित्र रगत आमचें थंय तें देंवता थंयसर मनशाचें कोशड मनशाचें काळीज सगळें नितळ जावंक शकता आनी हे नितळ जाल्या उपरांत आमी निजायकी आमी मुखार वयता त्या देखून आज आमी नियाळ करता आसतना आखेर करता आसतना मोगाचें न्हू इसाया प्रवाच्या 53 वाक्य आज परत उगडा सगळ्यान म्हणया आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो ताजेर पडलेल्या केस्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या खंयच्या घाया वरवीं मोगाचें न्हू हांवें सूख करनाशें म्हाका म्हज्या दुस्मनांनी उलयल्ल्या त्या काळसाच्या घायांद्वारे म्हाका ते घाई म्हाका गूण जातात म्हाका आयिल्ल्या पिडेच्या घाया वरवीं म्हाका आयिल्ल्या फायनान्शियल लॉसाच्या घाया वरवीं मानसीक ओत्थडाच्या घाया वरवीं विविध तरांचे घाई तुमच्या जिवितांत आसात मोगाचें न्हू हे घाई त्या जेजूच्या पवित्र रक्ता वरवीं गूण जातात आनी तेंच साम पेद्रो पयल्या अध्यायान 22 अध्यायान 24 वाक्यान म्हणटा पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें आमचीं पातकां वयलीं ताज्या घाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात तर आज आमी हर एकल्यांनी हांगासर आशिल्ल्यांनी जो कोण माध्यमा मुखांतरे मागणें पळयता तांणी हर एकल्यांनी आमच्या कुटुंबाच्यांनी आमच्या मोगाच्यांनी गूण जावंक जाय हेंच पवित्र रगत म्हाका तुका गूण करूंक म्हाका तुका सर तरेच्या खंतीतावन भायर हाडूंक म्हाका तुका भोगच्या त्या 8 वेट्यातावन आमकां गूण करूंक आनी समाधान दिवंक म्हाका तुका दिवंक मेळ्ळ्या सलवणेतावन सुटका दिवन म्हाका तुका शांती समाधान संतोश दिवंक आमकां आसचे विविध रित्या संकश्ट तावन हेंच पवित्र रगत आमकां सुटका दिवन शांती दिवं दी म्हणून जेजू लागीं आमी ह्या वेळार मागया आमेन मोगळा सुम्या तुजें रगत आमा सुमेस्तांक परिशुद्ध करूंक शकता आनी ह्या वेळार आमी आमकांच तुज्या हातीं समर्पण करना तुज्या रक्ता मुखांत्र आमकां परिशुद्ध कर म्हण मागता आमच्या पिडेतावन आमकां नितळ कर बरी भलायकी लाबय आमकां येवच्या हर एका समस्यांतलें तुजें पवित्र रगत आमकां सुटका दिवं आमी समकोंच्या वाटेर येवच्या हर एका अन्याय अनितीच्या बंधनांतावन आमकां तें निवारूं पवित्र रक्ताचें हातेरकाण घेवन आमी जैताची मेटां काडूंक आमकां आदार दी म्हण मागता आमेन मोगळा सुम्या समर्पण करता आमचो देश तुज्या हातीं ह्या देशांत विविध जाती कातीचो लोक वस्ती करनासतना हर एका जाती कातीच्या लोकांचेर तुज्या पवित्र रक्ताचें परिशुद्धपण आनी माया मोग असो शांतीचो एकवटाचो आनी दैवीक सक्तेचो शिवर वोत सोम्या खंयसर अन्याय अनित तुज्या विंचून काडलेल्या भुरग्यांक फूड करूंक मेळटा थंयसर सर्वेस्परा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या त्या बलिदाना मुखांत्र वाडलेल्या पवित्र रक्तान सुटका लाबय मोगळा सोम्या मेसां वावराचे वावराडी जावन वावर करच्या हर एका याजकाक धर्मीक भाव भयणींक तशेंच भावार्थी लोकांक फूड करूंक घेवचे हर एक समस्ये तें तुजें पवित्र रगत रक्षण दिवं सोम्या अन्याय अनितीच्यो सांकळी मोडन घालन तुजी न्यायनीत उखल धरचें
एक बळदीक अस्त्र जावन तुजें ते पवित्र रगात हरी एकल्याचेर आतां देव नेव सोम्या मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या बवाडतान शेळिल्ल्यांचेर तुजो तो पवित्र आत्मो आनी पवित्र रगात तुजे तावन पयस वडच्या सक्त्यांचे बळ मोडून सोम्या आनी तुजे सरशीन वडची पवित्र सकत हरी एकल्या थंय वाळोवन तुज्या आत्म्या संगी एक जावन तुका हरसूंक कृपा लाभय म्हण मागता सोम्या हालेलुया 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 हर बशकर बरा 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 लेबला शकला बला 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 शरीरा हालेलुया 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 पेज 65 65 ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎನಗಿರಲು ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಎನಗಿರಲು ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರಲು ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಲಿಯಾದರು ಮರಣವಾಗಿದ್ದಿಹರು ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಲಿಯಾದರು ಮರಣವಾಗಿದ್ದಿಹರು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ನರ ಸೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಪಾಪವ ಶಾಪವ ತಾಣೊತ್ತು ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸುವನು ಪಾಪವ ಶಾಪವ ತಾಣೊತ್ತು ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸುವನು ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತಲೇ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವರು ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತಲೇ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವರು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನಮಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ ನಮಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನಮಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ನಮಗಿಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಮೊಗಳ ಸುಮ್ಯ स्तुते गिता मुखांतर एरी कोकोटे मोडून पडल्या बरी ह्या संवसारांत दुस्मानकायेचे दोरे हरी एकल्या बावडती लोकांच्या मागण्याद्वारे मोडून पडो सोम्या
सर्वेस्परा बापा तुझी दैविक सकत आम्हा सोमेस्थांक दिवन आत्म्याच्या सत्तेन मागोंक आणि संसारांत शांती स्थापन जावच्या पासत मागोंक हरी एकल्या कृपा दिवन आशीर्वाद सोम्या आमची जीभ परिशुद्ध करण आमच्या काळजांत तावन आत्म्याच्या सत्तेन मागणे भायर सरूंक आमकां हर एकल्याक आशीर्वाद सोम्या आणि हर एकल्याचे मागणे तुझ्या पायामळे पावन त्या मागण्याक प्रतिफळ जावन संसारार शांत समाधान देवन येवच्या पासून सोम्या तू आशीर्वाद आणि आमच्या हर एकल्या संगी मध्यस्थ जावन सोम्या तू बापा लागी विनवणी कर म्हण मागता तशेंच सोम्या ह्या घडये मागता हर एक कुटुंब तुझ्या हातान समर्पण करता सोम्या हर एका कुटुंबात असचे कसलेय ते समस्ये जावंक पुरो सोम्या आम्ही ते तुझ्या मुखार हाडणे ताव सोम्या हर एक पिडा शिडा कुटुंबांनी असचे असमाधान बेकारपण सोम्या भुरग्यांनी आमल पियण्याक मादक द्रव्यांक बली जाल्ले तसल्या कुटुंबांक सोम्या समर्पण करता सोम्या जेजू काजारे बेसान मनस्तापासच्या कुटुंबांक समर्पण करता सोम्या सोम्या जेजू तुझे पवित्र रगात हर एकल्याचे दे खळपणाची मोडा मोडन घालू आणि तुझ्या पवित्र रक्ता मुखांतर हर एकल्याक सुटका दिवन समाधान स्थापन करू म्हण मागता सोम्या जेजू समर्पण करता आमच्या गवळी बापांक ही दियेसेस ताणी तुझ्या आत्म्याच्या बळान मुंदरसून वरूंक जाय असची कृपा तांचेर देवोवन तांकां तू आशीर्वाद आणि आत्म्याचे मार्गदर्शन दिवन तांकां फुडें चलय म्हण मागता सोम्या तशेंच पाप साहेबाक आणि इतर सर्व याजकांक तुझ्या हातान समर्पण करण हर एकल्यान तुझो आत्मो जिवाळ दवरून त्या आत्म्याच्या सत्तेन बरें करीत वचोंक जशें तू बरें करीत गेलोय आणि तू अमर जालोय त्याच प्रमाणे हर एकल्यानी तुझ्या पावलांनी चलोन बरें करीत वचोंक आणि संसारार एक आदर्श क्रिस्ती परजा जावन वाडोवंक आणि तुझ्या मिसावांचे बळवंत हातेरा जावन मारपाट जावंक तुझे मिसाव या संसारी बळवंत तरान फुडें व्हरूंक जाय असची आत्म्याची मजत हर एकल्याक दिवन आशीर्वाद से म्हण मागता हालेलुया हालेलुया रे बक्थलमायशे रे 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 हालेलुया 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 मशखला बला 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 बलिया हालेलुया 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 अमोलिक त्यारता तेलाय माका सोमिया अमोलिक त्यारता तेलाय माका सोमिया पवित्र त्यारता नितर तुक सोमिया पवित्र त्यारता नितर तुक सोमिया मोगाचेनो सोमियाचे आशीर्वाद आमी घेवंक वेता सगळें आमी दिंबीर पडल्या वाजता एक घडी भर आमची ते सवा मागणी सोमियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया सोमियाच्या कुडी रक्ताचे दबाजीक फेस्त संभ्रमाक आमी वेत आसतना तसो सोमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आसा आमकां आत्मीक गटाय बोल दिवन आसा आमची सकत तो जावन आसा निरंतरी आमकां सांगात दिवन आसा त्या सोमियाचेर पातयेवन ह्या घडये सगळे आमची मागणी त्या सवांताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया सगळे आमचे कुटुंब गांवांत परगांवांत आसले आमची भावंडा भुरगीं बाळां युवासनां मलगडी प्रायवंतां आनी प्रत्येक जावन पिडेस्त भावंडा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू जायतीं जाणां आस्पत्रेंत आसात कश्टांनी आसात वळवळटात प्रत्येक जाण आमची एक भयण स्ट्रोक जावन एकूच गेल्या तिच्या खातीर एक मागोवंक सांगला विशेष तरान त्या भयणीक ह्या घडये सोमियाच्या पांयांतळ आमी हाडया सोमियाची गूण करची सकत त्या कुडीने वाळोवन दी
तिच्या हातांक पांयांक बळ येऊन दी म्हणून आमी तिचे खातीर मागया. आनी सबास जाणांनी पिडेस्तांनी मागोवंक सांगलां तांचे हर एकल्याची ते सवा सुमयाच्या पांयान दळाडया. गांवांत पर गांवांत जायतीं जाणां काम नासतना प्रत्येक जावन दुबायन मस्त जाणांक काम नासतना कामा खातीर मागोवन आसात. आमची भावंडा मोगाचें सबास जाणां ह्या सकड भावभयणीस उडासकान तांच्या एक बरें काम एका बऱ्या सांबाळाचें काम फौजोवचे खातीर आमी मागया मोगाचें. कोणें तुमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणा मागता म्हूण तुमी बसयलां तांचोय ह्या घडये उडास काडा. तांच्या तेसावां खातीर तांचे खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें. सुमयाचे आशिर्वादा करपा तांच्या जिवितान वालचे खातीर ह्या घडये आमी मागया विशेश तरान मोगाचें. प्रत्येक जावन इरान इस्रायल मदलें ते झूज रावचे खातीर युक्रेन आनी रशिया मदलें झूज आनी इतर राष्ट्रांनी प्रत्येक जावन आमची जायतीं मांगलोरकारां आमची भावंडां आमचे कुटुंबाची आमची सैरी धैरी इस्रायलान जायतीं जाणां काम करता. इरानान जायतीं जाणां शिकाप करना आसात. आमच्यात गांवचो लोक मोगाचें ह्या झुजा वरवीं तांचे शिकाप अर्द्यार रावचे पडटा, काम अर्द्यार बंद करचें म्हणटा. जायत्या दुखांनी कश्टांनी आसात. आजच हांव थोड्यां कडेन इस्रायलांत आसल्यार उलयतना तांची बेजराई आकांत बिरांत केदळा खंयसर कितें जाता म्हणलें तांकां कळीत ना मोगाचें. तसलें वातावरण त्या देखून ह्या सकड भावंडां खातीर आमी मागया मोगाचें. सुमी सुडका दिवं दी, झुजा रावोवन दी, तांचे मोती उसवाड राबोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी विशेश तरान परत मागया मोगाचें. परच्या दिसा हेलिकॉप्टर विमान अवघडांत जायतीं जाणां मरण पावलीं मोगाचें. त्या भावंडांच्या आत्म्याशांनी मागतना निराशींत दुखान आसल्या त्या कुटुंबाचो ह्या घडये आमी उडास काडया. ती सकड कुटुंबां सुमयाच्या पांयान दळाडया. एक दिसांनी वा 2 दिसांनी एका हप्त्यान वा एका म्हयन्यान ते तांचें दूख न्हय मोगाचें. वर्सां काटलें ते कालसा मनांनी उरचें तें दूख जावन आसा. त्या देखून ह्या कुटुंबाच्यांक आमी बुजोवन पाडयता आसतना सुमया कडेन आमी मागया. ह्या कुटुंबान तांकां सांगत दिवंक आशिर्वादांनी बरें करूंक तांकां बेसांवांनी बरच्या कडेन सुमया कडेन त्या सकड कुटुंबां खातीर आमी परतून मागया मोगाचें. विविध तरांच्या प्राकृतीक अनाहुतांक विविध तरांच्या वाहन अवघडांक ह्या दिसांनी जायते जण मरण पावतात. हर एक दीस पेपरांनी पळयतना टेलिव्हिजनांनी पळयतना मरण एंत आयक मेळचें. हे सकड भावंडांक दुखेस जाल्ल्या त्या कुटुंबांक सुमयाच्या पांयान दळान आमी मागया. ह्या पवित्र सक्रामेंतान सुमयाची कृपा सकत वालचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण आमच्या मांगलोर शहरान शांती समाधान राव जावचे खातीर आमी विशेष तरान मागया. आमकांत वैयक्तीक तरान सुमयाच्या पांयान दळान आमी समर्पण करया. आमचो दिसपरतो वावर, आमचे बिझनेस, आमचे जिवीत, आमचे सकड काम आमी कितें करना सुमयाच्या पांयान दळान आमी हाडया. आनी हर एकाचेर सुमयाचें बेसांव आमी मागया आनी सुमयाचें आशिर्वाद जोडूं तायज जावन गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतांक. Sacramenta sustanama koruya purvilatya rupavota nobioriti adaya salvovete eskutvisya babartace Mordeya Saseba Tase Putan Allah Sari Stutisa Utvi Mahima Sasna Ekastarya Hasita Tukado Spirita samasami navarta. Amen. प्रार्थुया येदवाविची सक्रामेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवण्याचो बल सदांच आमचेर आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.